कितेंच हे करूंक मेळना. एक पोन्यो सुद्दां वयतले मेळना. भायले जे आयज पोन्या आहा, कालंगूट बागा आनीक नेरूल म्हणून हे टॉलर हे फिशींग बोटी धाकटे येवन मोटराच्यो हांगा फिशींग करतात. आनी आमी आतां तोंड पळोवपाचें कितें करपाचें तें तुमी सांगा. आयज हांव खंयच्याच राजकारणाचेर हांव घेयना, काँग्रेस म्हूण तूं BJP म्हूण आनी कितें म्हूण, कित्याक तांकां हांव इनवॉल्व करिना. हे दर्याचें नेचर आसा तेन्ना आमच्या सरकारान हांव इतकेंच मागता की आमचो जे नस्त आहा त्या खोलान आमच्या ट्रॉलरवाल्यांक एक वचपाक चान्स दिवपाचो. आनी जाता जाल्यार आमचो जो पालयेकार मंत्री जाल्लो आसा तेणें आमचेर एक उपकार करून आमचे जे बोटवाल्याचे कितें आहा प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाचें इतकेंच हांव मागता. मागता आतां न्यू फिशरीज मिनिस्टर आमचो विनोद पालेकर तेणेन तरी स्वताचो गांव म्हणून गांवाच्या हेका लागून तरी ब्रेक वॉटराची तरी कितें तरी तयारी करूंक जाय. कित्याक आयज ते आमचे पयशे येयले आयज 10-15 वर्सां जाले आनी खंय गेले ते आनी कित्याक करिना. येयल्ले फाटी फक्त ब्रेक वॉटर हें करता तें करता आनी ह्यो नॅशनल वायज आमकां रिवर्स कित्याक जायो. जर आमकां आमच्या पोटाचे गांवां रिवर नॅशनल वायज करून आमकां विकून खावपाचें दिल्ली ते गडकरीक आनी तांकां कितें खबर आहा. फक्त काजिनो भितर घालपाचो आहा. हे काजिनो येयलो जाल्यार हे आमच्या हे शापोरा आनी शिवोली एक मनीस वोगी रावतना. Immediately start the work on this breakwater and subsequently the dredging also can be done. Now the 50 crore was sanctioned at that time. If necessary, they can ask the central government to give in more funds because now the budget has gone up. It will invariably go up. The 50 crore may not be sufficient. So it is imperative that we demand from the central government that since there is this time lapse, please increase the budget of this 50 crore project. Most of the time we have to lie idle because of this breakwater, of this sandbar, and because of the most of the channels getting blocked.